नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. 15 दिसांत म्हादयची प्रवाह अधिकारिणी कचेरी सुरू. मंत्र्याचें उतर म्हादय कसलीच तडजोड ना. मुख्यमंत्री उलयतात DPR रद्द करात. स्टे कित्याक घेनात विरोधकांचो नेट. म्हादयचेर गोंय सरकार घाळ. न्हय कर्नाटकान व्हेली. पर्यावरण एक्टिविस्ट केरकार ग्राउंड झिरो. पारवाड सावन येवपी न्हय पात्रांत कर्नाटकाचें कांड. उदक चल्लें मलप्रभेंत. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत अजूनय पाजरता उदक. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. स्टेजीचेर तुंबता उदक. 49 कोटींचो प्रकल्प तरी उपाय ना. मंत्री म्हणटा काय ना. स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर चौकशी करूंक हाऊस कमिटी जाय. स्मार्ट सिटी न्ही स्टुपीड सिटी. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. बाबूश म्हणटा 6 म्हयन्यांत काम तडी. दाबोळे वेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानाक मोपा शिफ्ट करू नाकात. आख्खो दाबोळी विमानतळ नौदळाक दिवं नाकात. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्रालयाक बरयता. दिगंबर म्हणटा शिष्टमंडळ व्हरया. कमी धोक्याचे 15 धबधबे लोकांक उक्ते. राना खात्यान काडलें परिपत्रक. 70तले 12. दक्षिण गोंयचे 3. सगळ्या धबधब्यांचेर आतां एंट्री. उक्तावण जावन 4 दिसां भितर गांजेचो 10 कोटींचो रॉ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पंपा सयत उदकांत. उसगांवची पंच म्हणटा लोकांचो पयसो उदकांत. बालरथ स्टाफ आनी सरकारा मदीं पॅचअप. ड्रायव्हरांक 17,000. अटेंडंटाक 10,000 पगार. मुख्यमंत्र्याच्या उतरा उपरांत बालरथ वाल्यांचें आंदोलन फाटीं. फाल्यां सावन ड्युटी. संसड्याचो इश्यू जाग्यार पडटा. दिसपट्टो कोयर साळगांव आनी SGPDA प्लांटार. मडगांव पालिकेचो हायकोर्टात कंप्लायन्स रिपोर्ट. दुसरो रिपोर्ट 26 जुलयाचे सुनावणी. कोलवाळे शॉक लागून लायन हेल्पर आगताक सोंपलो. क्रीडा कुशीक 11 KV लायटीच्या खांब्यार काम करूंक चडिल्लो शॉक लागून वेल्यान सकयल. काणकोण बिडियोंतलो स्टाफ दर बुधवारा दनपारां जेवंक म्हणून वता. सांजे 5 मेरेन पत्तो ना. लोकांच्यो कागाळी. प्रुडंटाचो फॅक्ट चेक. फोनाफोनी उपरांत स्टाफ 3:30 हाजीर. पंदरा दिसांत म्हादयची प्रवाह अधिकारिणी कचेरी सुरू करता. मंत्री शिरोडकाराचें उतर. प्रवाह ऑथॉरिटीचे वांगडी केंद्र थारायतले. म्हादय कडेन कसलीच तडजोड ना. मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलां. विरोधी फुडारी युरी म्हणटा सरकारान आदीं DPR रद्द करून घेवचो. आदोगाद कॉम्प्रोमायज करूंक शकतात. तांचेर लक्ष दवरूंक हाऊस कमिटीच्यो बसका जाय म्हूण विजय उलयलो. कर्नाटका कंटेम्प्च्युअस एक्टिविटी करीत आहा. नॉट वन टायम कंटेम्प्ट करीत आहा. आमी कंटेम्प्ट घाला. डायवर्जन कर्नाटकान उदकाचें केलां हें हांवूच म्हणना. हें मुखेलमंत्र्यान तुजो म्हणिल्लें आहा. सो बेसीक थंब रूल लिगल प्रॅक्टिसीचो कितें आसता. स्टे पयलीं मागप. स्पीकर सर, गोंयचे आदवोगाद एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दीस एप्लिकेशन बिफोर म्हादय ट्रायब्युनल मागत नात. आनी हें सगळें कर्नाटकाक फायदो जाता. आदवोगाद कोणूय सेटल जालो वा आनी कोण कितें जालें जाल्यार गोंय त्रासान पडचें न्ही म्हणून हाऊस कमिटी आमी केल्ली. हाऊस कमिटीची एक मिटींग जाली. ताजे फुडें हाऊस कमिटीचे कांय खबरूच ना. लोकांक गोंयचे लोकांक कळ्ळें की प्रवाह नोटिफाय जालो. आतां
9A LAQ मुगेलो आलो सेम विशयाचेर आनी तितून स्पीकर सर इट इज सेड that it was notified on 22nd March 2023. You agree it is 22nd March? Correct? Now surprisingly another reply 1C. That says that Prava is notified on 22nd May. One says 22nd March, one says 22nd May. What does this show, Speaker sir? See, I have been monitoring every single, what I should say, upcoming in the Supreme Court also. That's We will also help you to monitor, but make that House committee active. Yes, sir, this is immediately after the Visit session. करू ना अजून. Yes, sir, immediately after the session. Visit करून पाहू ना. Yes, sir, immediately after this session, we will organize the House committee meeting, second meeting. For your answer to your question, Prava committee members are to be nominated by center. We are going to identify the place for office of a Prava within these next 15 days. गोंयांत आहा 2 सीट. गोंयाक व्हॅल्यू ना. compromise जातलेत तुम्ही. कॉम्प्रोमाइज करत जायना स्पीकर सर तेका सांग म्हादईच्या विशयाचेर केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जायना म्हणून. व्हेरी गुड. पण 28 सीटां खातीर बीजेपी सेंट्रल हाय कमांड 28 सीट तांकां चड जाय. परत एकदा तेका सांगता आमकां खंयसरूच म्हादईच्या बाबतींत आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज जावचे ना. आमी जावचे ना रे, ते जातले रे आदवोगाद. म्हादयचेर गोंय सरकार घाळ. अजून प्रवाहाच्योच गजाली. थंय कर्नाटकांत म्हादय वेली. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबी ग्राउंड झिरो. केरकारान पारवाड सावन गोंयांत येतले म्हादयच्या पात्रा कडेन वचून जमिनी परिस्थिती दाखयली. कर्नाटकान थंय कर्म केलां. ताका लागून उदक सरळ मलप्रभेचे दिशेन चल्लें. केस कोर्टांत लवादा कडेन आसतना कर्नाटकी. गोंय सरकार म्हादय खातीर कायदेशीर झूज दिता. विधानसभेत प्रवाह कचेरे विशीं भासाभास जाली. मात ते वटेन कर्नाटकान म्हादय व्हरूंक सुरवात केल्या. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार कणकुंबीत ग्राउंड झिरो. हे उदक जे आसा ते वळोवन आपल्या कळसा कालव्यान वयता आनी तेका लागून जो नैसर्गीक प्रवाह आमच्या म्हादय अभयारण्यान वयतालो तो सध्या हांगासर जो आसा तो विरोन हे उदक जे आसा ते परते वचत आसा. एकंदर कर्नाटकान हांगासर कितें तरी केल्लेलें आसा आनी तेका लागून हे उदक जे आसा हे उदक परते कर्नाटकाच्या दिशेन म्हणजे मलप्रभा थंय वयता. कर्नाटकांतल्या अंडरग्राउंड कालव्यांतल्यान उदक मलप्रभेक. अंडरग्राउंड कालवो जो आसा त्या कालव्यान हे उदक वयता आनी थंयच्यान हे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्राक वयता. अशे तरेचे कालवे केल्यात. कर्नाटक निरावरी निगम हांच्यानी जे बांदकाम केल्लेलें आसा त्या बांदकामाच्या माध्यमांतल्यान जे ओपनकट उगडे जे कालवे आसा आनी भुमी अंतर्गत कालवे आसा ह्या कालव्याच्या माध्यमांतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेक सोडपा खातीर तेंच्यांनी अशा प्रकारची वेवस्था केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्रा ताजमहालाचेर यमुना पावली. गोंयच्या ताजमहालांत मांडवी. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत अजूनय उदक पाझरता. भितर स्टेजीर वचून प्रुडंटान थंय उदक साठटा ताचे ग्राउंड झिरो व्हिडिओ काडल्यात. 49 कोटींचो प्रकल्प. काम सुरू जावन 3 वर्सां जालीं मात उदकाक उपाय ना. सभाघराची वाट. मंत्र्याक विचारल्यार तशें खंय कांयच ना. 49 कोटी मोडून कला अकादमीचे काम सुरू करपा फाटल्यान स्टेजी कडेन पाझरपी उदक हे मुखेल कारण आशिल्लें. 3 वर्सां जालीं कला अकादमीचें काम चालू आसा. मात उदक पाझरपाचें अजूनय बंद जावंक ना. आमी आहा स्टेजीर हांगा जी व्हडली परफॉर्मन्स जाता तेजेर आमी उबे आहा. तेन्ना मेजर मिनिस्टरान सांगलेलो जो उदीक जे लो टायड लो एरिया असल्या कारणान दर्याचें उदीक भितर येता आनी सगळी कला अकादमी भितर उदीक भरता म्हणून आमी तेन्ना ऑडिटोरियमचे लोक बसतात थंयसर उदीक पयलीं जातालें खरें पण आतां फुडल्यान काम तेंचें कंप्लीट आतां पर्यंत दिसता आतां उदीक दिसना थंयसर काम केलां म्हणून थंयसर पण आमी आहा स्टेजीर हो मेन प्रॉब्लम आसलो की स्टेजी पोंदा जे उदीक जे हायटायड आसतना तेन्ना फूल उदीक कला अकादमीन भितर येतालें. तुमी पळोवंक शकता शिरीशाक सांगता तुमी दाखोवंक शकता की हांगा स्टेजी पोंदा आमी फाटल्यान आसा कशें उदीक भरलां आसतलें. तुमी पळोवंक शकता की सबंद उदीक हे स्टेजी पोंदा हे भरलां. पयलीं जो आजून हें जें काम जाल्लें ना जे उदीक भितर येता तें आजुनूय हें उदीक हायटान सगळे स्टेजी पोंदा वयता. तुमी पळोवंक शकता हांगा लायनीन पंप लायिल्ले आहा जे उदीक भितर आसता ते काडपाचे जे उदीक काडपाचे हे आसा ते पंपान काडटा. प्रुडंटान मंत्री गोविंद गावडेक ह्या इश्यूचेर विचारले. तो म्हणटात तशें कांयच ना.
आणि एक मेजर क्वेश्चन म्हणटा तो सगळे रिनोव्हेशन काम जाल्ले ते ऑडिटोरियमान उदक येता म्हणून आता सध्या पावसूय खूप पडला सो ताचे कितें प्रॉब्लेम तशे परत येयला अजून पर्यंत आजच्या घडी तरी काय आणि 2 पावस झाले आता फाटल्याय पावसात काही गोष्टी झाल्या सेकंड पावस झाला असतात मॅक्झिमम ऑलमोस्ट 63 पावस पडलेले असतात तसं अजूनपर्यंत तरी आमकां कारण आम्ही डेली मॉनिटर करतो. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात चल्ला ते काम पळयल्यार आनीक 2 वर्सां तरी कला अकादमी उक्ती जावपाची चिन्हां दिसना. तुम्ही पाहू शकता शीर्षक दाखव अजून त्या कला अकादमीचे जे काम आहा ते अजून कंप्लीट जावंक ना. म्हाका दिसना की वैयक्तीक विचारीत जाल्यार आमकां दिसता फुडल्या 2 वर्सां ही कला अकादमी लोकां खातीर ओपन जावपाची ना. शिरीष कुंकळकारा वांगडा होमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करूंक हाऊस कमिटी करची म्हणून विरोधकांनी विधानसभेत सरकाराक धुलो. स्मार्ट न्ही स्टुपीड सिटी जाल्या म्हणून विजयाचो थमणो. फाटलो MD आसतना स्मार्ट सिटीचे मॅस जालां म्हणून पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशान हातफा फोडले. पावस काडून फुडल्या 6 म्हयन्यांत खंय स्मार्ट सिटीचें सगळें काम तडीक. स्पीकर सर MG रोडाचेर तिगूर विकपा लागले 100 रुपयान घेऊन बसपा लागले रस्त्यार तिगूर मेळूंक लागले. एक इव्हेंट जालो तो आतां पयलींच आयलो पणजे बुडटली आणि तुम्ही ताजेर इव्हेंट करचो. बट स्मार्ट इज बिकम नाव स्टुपीड and now what you have is a stupid city with a waste of money. See, we have actually 2-3. There was a mess basically created by one MD which we heard earlier by the name of Mr. Chaudhary. He is the basically main culprit of creating all this mess as far as the smart city is concerned. No, so after that basically the real work started actually after that, after Chaudhary left. No, I understand. And I understand the difficulty that the people of Panjim basically has faced also during this work which we carried out of as far as the smart city is concerned. So I feel sorry for the people of Panjim because they have suffered. I know I could not do much basically. Is that there is nothing smart in the smart city and people are suffering. Now, Speaker sir, crores of rupees have been spent by irresponsible consultants. We want a house committee to investigate this. Honorable Chief Minister मंत्री ने एडमिट केला एकलो कोण नाव गेल तेने ते नाव म्हाका खबर ना. ते नाव तुझे तेजेर एक्शन जातले हेजे सी public amount has gone down the drain, so there has to be a house committee inquiry. स्पीकर सी डिपार्टमेंटा काम करता सर. मिनिस्टरान जर सांगले आसत आपण स्वतः इन्क्वायरी करपाक सुरवात केल्या म्हणून सांगला त्यांनी. इंटरव्हीन करता काही गजाली ज्यो जाल्या त्यो चुकल्या आमी रेक्टिफाय करता. ताणेंय सांगला स्मार्ट सिटीचेर आमी नवीन CEO घातला. ओके आणि इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट करचे पडटा. काही करून जायना म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याचे कंप्लीट करपाक दिया न्ही काम फुडलें काम जे आसा फुडलें काम सांगूंक ना तुका. हांवें सांगलां just wait for another 6 months time it will happen. दाबोळे वेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानाक मोपा शिफ्ट करूं नाकात, नव्यांकच घेयात. तशेंच अख्खो दाबोळी विमानतळ नौदळाच्या ताब्यांत दिवं नाकात म्हणून नागरी उड्डाण मंत्रालयाक बरयता म्हणून मुख्यमंत्री सावंत विधानसभेत उलयला. संकल्प म्हणटा दाबोळे चार्टर्ड विमानां देशी विमानाचो आंकडो देवंक लागला. दिगंबर म्हणटा केंद्रा कडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वरया. Mopa Airport authorities, I am making a charge that Mopa authorities are pressing the naval authorities in Goa to see that they ask for that airport separately for naval basement. Under open sky policy, new international flights ची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचे न्ही. दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो आमी केन्नाच पूर्ण नेवी कडेन दिवचे ना. 2023 and 1st January to 6 July सेम फिगर्स गेल ते 2022 चे and 2023 चे जे सेम चार्टर्ड फ्लाइट 2022 334 असलेले ते 154 चेर पावला. स्पीकर सर, There is some sinister design of GMR people because it is a private entity to put pressure on civil aviation ministry and the defense and ask Navy to say you want that airport for yourself. हे जावपाक जायना. गरज पडले जाल्यार चीफ मिनिस्टर शुड लीड ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां व्हरपाक जाय. कारण दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ते वटेन युवा काँग्रेसीचो दाबोळे एअरपोर्टाचेर मोर्चा. जेन्ना इंटरनॅशनल ऑपरेशन हांगच्यान हालतली तेन्ना हो एअरपोर्ट सस्टेन जावपाक डिफिकल्ट जातलो. ताजी इकॉनॉमिक वायबिलिटी पडटली.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कमी धोका आशिल्ले 15 धबधबे लोकांक परत उक्ते. राना खात्यान परिपत्रक काडून धबधबे जाहीर केले. तातूंत 70तले 12, दक्षिण गोंयचे 3. धबधब्यांचेर वचूंक आतां एंट्री फी दिवची पडटली. धबधब्याचेर चिरेखणीचेर बुडपाच्या प्रकरणाक लागून राना खात्यान सरसकट सगळ्या सुवातांचेर वचूंक बंदी घाल्ली. थळाव्याच्या पोटा पाण्याचो टुरिजमाचो इश्यू जालो. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. उक्तावण जावन 4 दीस सुद्दां जावना. गांजेचो रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट पंप सयत उदकांत. WRDन ह्या प्लांटाचेर 10 कोटी मोडिल्ले. पाळी सुर्ला वेळगेच्या लोकांक पिवंक उदक पावोवंक म्हूण हो प्लांट उबारिल्लो. उटंगारान म्हादयची पातळी वाडून हेवी प्रेशरा सरशी प्लांट कोसळ्ळो. उसगांवची पंच म्हणटा लोकांचो पयसो उदकांत. पाळी सुर्ला वेळगेच्या लोकांक पिवपाक उदक पावोवपाक गांजा म्हादय न्हंयचेर उबारिल्लो रॉ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट उदकांत. उटंगाराक लागून म्हादय न्हंयची पातळी वाडून हेवी प्रेशरा लागून हो प्लांट पंपा सयत उदकांत. आयतारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या प्लांटाचे दबाज्यात उक्तावण केल्ले. उसगांवची पंच म्हणटा 10 कोटीचो हो पंप सरकार लोकांचो पयसो उदकांत घालता. गांव गांगे पंचायतीच्या अंडर येता हो प्रोजेक्ट. व्हड उदकाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट. हे खंय पयर शेनवाराक सीएम येवन इनॉग्रेशन केलां. वॉटर फिल्टर खंय केलें पंपींग. हे पंपींग उदक जावन वासाकडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 पंचायतीक उदक वचपाचें. हो 10 कोटी खर्च करून पयर शेनवार, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार 4 दीस जाता हो पंप कोसळ्ळो. आनी हाजेर जर काम करताले कामगार बिमगार पडून गेले कोणाक जबाबदार? आतां सकाळच्यान आमी लोक पावले हांगा. अजून PWDचो मनीस ना, WRDचो कोण मनीस ना. आनी त्या लेबरांक विचारल्यार सांगता कोणाक कोल्हापुराक सांगला कोण कोल्हापुराच्यान येवपाचो आसा खंय. आनी आतां दिसाक एक बिल्डींग, दिसाक एक ब्रीज, दिसाक असले पंप हाऊस कोसळपाक पावले. हे कितें? हो लोकांचो पयसो. सरकाराक सांगता जागे जायात, लोकांचो पयसो आसा तो असो वेस्ट करनाका, इव्हेंटाचेर वेस्ट करनाका, लोकां पर्यंत पावयात तो पयसो. बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या स्वताच्या खर्चांतल्यान बांदून दितलो. उदकाच्या प्रेशराक लागून व्हांवून गेलो आसूं येत म्हूण तो सांगता. गांजेच्यान प्रोडक्टा खातीर विवेक नको. बालरथ स्टाफ आनी सरकाराचें पॅचअप. ड्रायव्हरांक 17,000 रुपया, अटेंडंटांक 10,000 पगार मेळटलो. बालरथवाल्यांच्या शिष्टमंडळाक मुख्यमंत्र्यान उतर दिले उपरांत 37वेत जाल्ल्या बालरथवाल्यांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. फाल्यां सावन ड्युटेर. पगार वाडीची मागणी तडीक लावंक म्हूण फाटले 3 दीस जाले बालरथ बंद दवरिल्ले. भुरगीं, पालकांचे हाल. जुनांतल्यान ह्या जून एकेडॅमीक इयरांतल्यान हे सगळे आमकां फॅसिलिटीज असल्यो लागू जातल्यो. त्याच्या खातीर आमी जो स्ट्रायक कॉल दिल्लो तो आमी कॉल ऑफ करता. आनी फाल्यांच्यान सगळे आमचे भुरगे आपल्या आपल्या ड्युटेक जॉईन जातले. सकाळी आमच्या सीएमा बरोबर मिटींग जाली. ह्या मिटींगेन आमचो जो मेजर इश्यू आसलो पेमेंटाचो, जो एटेंडंटांक 5,500 रुपया मेळटाले ते आतां 4,500 रुपया तितून वाड करून 10,000 हो पगार एटेंडंटांक मेळटलो. आनी जे आमचे ड्रायव्हर आसा जेंका 11,000 पगार मेळटालो तितून 6,000 वाड केल्ली आसा आनी 17,000 हे ड्रायव्हरांक मेळटले. आनी हो पगार आसा तो तेंच्या बँक अकाउंटाक वयतलो. दुसरे इन्शुरन्स आसा वर्साक 5% रेम्युनरेशन जे मेळटले ते वर्साक मेळटले इन्क्रिमेंट. हे सगळे आज सीएमान केल्ले आसा. संसड्याचो इश्यू जाग्यार पडटा. थंय येवपी दिसपट्टो कोयर साळगांव आनी SGPDA प्लांटार धाडटात. मोडिल्ली राखणेवंटीचें काम आनी गरजेची साधन सामुग्री घेवपाचें काम बेगीनच जातलें म्हूण मडगांव पालिकेन हायकोर्टाक कंप्लायन्स रिपोर्ट दिलो. दुसरो रिपोर्ट सुनावणे दिसा 26 जुलयाक. नव्या बांदकामाक लायसनां मात सध्या तरी ना.
They have started now transporting everything to an extent of 30 tons to Salegaon plant. Main important issue is about construction of a compound wall or retaining wall, which had to be done in a time-bound manner. Now they have applied for some sort of a permission from the GSUDA. That permission by all probability will be granted by next week, and we'll have to tell the High Court as to what will be the timeline for completion of that compound wall. As far as providing one additional baling machine is concerned, they have tried to procure it from the Waste Management Corporation. As far as transportation of or rather shifting of that waste that is already there to the extent of 10,000 tons, they were supposed to shift it to that basement area. They reported to the High Court today that 5,000 tons of that waste may not be possible to be shifted to the basement. Possibly around 300-400 tons they will be able to shift it. So the government and the Director of Urban Development will look into this as to where this balance 4,000 or 4,500 tons of the waste which is lying there and which has been generated for last 1 year should be presently kept. So that is the call which we will have to report to the High Court. कोलवाळे पावर ग्रिडा कुशीक 11 kV लायटीच्या खांब्यार काम करपी लायन हेल्पर शॉक लागून सोंपलो. गेलो तो पेडणेचो 36 वर्सांचो लाडू पेडणेकार. लाडू सकाळी कोलवाळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले पावर ग्रिडाचे कुशीचे 11 kV लायटीच्या खांब्यार हाय टेन्शन लायटीचे काम करतालो. अकस्मात शॉक लागून वेल्यान पडलो आनी सोंपलो. मजगती पर्वरी हायवेर मोटार आनी स्कूटरीचो एक्सिडेंट जावन स्कूटर चलोवपी बिठ्ठणचो नहीम भंडारी सोंपला. काणकोण BDOचो स्टाफ दर बुधवारा दनपारां जेवंक म्हूण वता आनी सांजे 5 मेरेन पत्तोच नासता. लोकांच्यो कागाळी आमच्या बबेशान फॅक्ट चेक केलो. दनपारां 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम. BDOच सांगता तो स्वता 2:45 पावलो. काम आशिल्लें म्हणून रजाव. फोनाफोनी जाल्या उपरांत स्टाफ 3:30 हाजीर. खासा रिपोर्ट. कांय सोर्सां कडल्यान आमकां अशी इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की BDOचो जो स्टाफ आसा तो जेवणाक वयता 1:30 पूण 3-3:30 जाले तरी येयना. ताका लागून लोकांची कामां जी आसा आनी लोक ताटकळार उरता हांगा. सो तेन्ना चॅक करपा खातीर आमी जवळ जवळ 2:15 येयल्ले. आतां 3 जाली तरी पूण अजून स्टाफ येयना. 3:05 मिनटां आसतना हांगचो जो BDO आशिल्लो तो भितर सरला. तो म्हणटा आपूण कांय कामा खातीर गेले पूण 3 जाले तरी अजून हांगा स्टाफ येयना. तेंचेर कडक कारवाय करची थळाव्या लोकांची मागणी आसा. BDO 2:45 सुमार पावलो. सर 2:45 जाले. हांव 2 मिटींग आशिल्ली खंय मडगांव. मागीर हांव ड्रायव्हराक देवलो आनी हांव जेवपाक गेलो. थोडी सायड मारून भायर सरलो जेवपाक. जेवणाचो टायमींग म्हगेलो 1:15. 1:15 2 हांव ऑफिसान येवपाक जाय. 2:45 जाले. तुका खुर्ची सगळी स्टाफा खाली आहात. 1:15 ते 2 जेवपाचो टायम. पब्लिकेची कामां जायनात. पब्लीक येवन वता आनी तुमी मजा मारतात. हॉटेलांत जेवपाक गेल्ले येनात. 5:00 येता खंय स्टाफ. तुका हाजे बद्दल कितें सांगपा आसा? म्हाज्या टायमार केन्ना 5:00 येयले ना कोण. हेजे पयलीं हांव आसतना कोण 5:00 येयला आसताले सगळे स्टाफ आमचे. फोनाफोनी जावन स्टाफ 3:30 हजर. BDO ऑफिसान शेवटा पत्रकारांनी आवाज करतकीर आनी हालचाली जातकीर फोनाफोनी जाली आनी जो स्टाफ दोना येवपा आशिल्लो तो धांवपळ करून हालचाली जातकीर 3:30 हांगा पावलो. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. गोंयभर उटंगार. सांखळे वाळवंटीची पातळी वाडली. बाजारांत पावपाचें उदक स्टेशनांतल्यान पंप करून परत वाळवंटींत. तेवटेन बेळगांव खानापूर मार्गावेल्या हलतरा नाल्याचें उदक रस्त्यार चडिल्ल्यान गोंयचो रस्तो डिस्कनेक्ट जालो. गोंयांत आतां मेरेन 71 इंच पावस. सरासरी परस 14% मायज. गोंयांत झाडां पालसणां लायट वंटीची पडझड चालूच. गोंयभर उटांगरा. सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. बाजारांत पावपाचे. पंपिंग स्टेशनांतल्यान पंपिंग करून परत वाळवंटीन सोडले. नासनोडा रस्त्यार झाड आडवे जाले. रस्त्यावेल्या लायटीचे वायरी तुटल्यो. कानोळे हिल्टन रोडार झाड पडले. रस्तो ब्लॉक. खानापूर बेळगांव मार्गावेल्यान हलतर नाल्याचे उदक रस्त्यार. थंयच्यान गोंय रस्तो डिस्कनेक्ट. म्हापसा फायर स्टेशनाक 18 एमर्जन्सी कॉल. बार्देस शिवोले कळंगूट वाठारांत झाडांची पडझड.
लायटीच्या खांब्यांचेर घरांचेर झाडां पडली. पिळर्णाक कार आनी मोटरसायकलीचेर झाड पडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.